बरोवंक ना ते साळान भरला साळ पंचायत एरियेन भरला म्हणजे बार्देस बिचोले तालुका आणि आमचो पेडणे तालुका तीन कडेन उदक भरलेलें आसा. तीन कडल्या उदकांतल्यान हांव आतां बिचोले मुद्दम साळान हांव वचून आयलो. साळान जवळपास 10-12 घरांतल्या ऑलरेडी उदक गेला. दोनूय देवळांनी मोठ्या प्रमाणात उदक आसा. जवळपास 2 फूट हायटीक उदक भरला. 10 घरांतल्या लोकांक ऑलरेडी शिफ्ट केल्या. त्याच गांवांत तांचे रिलेटिव्ह किंवा बाकीची घरां आसा. इवन जो आमचो दुसरो हॉल आसा पंचायतीचो थंय तांकां शिफ्ट केल्या. तांची पूर्ण वेळ वेवस्था जी आसा म्हणजे बिचोले रेस्क्यू टीम इन्चार्ज प्रवीणजय पंडीत मामलेदार आणि आमचो डेप्युटी कलेक्टर हे कालच्यान थंयसर तळ ठोकून आसा. 24 वरां जाल्यार त्या मामलेदार थंयच आसा. आमचो सभापती बाब राजेश पाटणेकर होय कालच्यान राती 2 पर्यंत थंय आशिल्लो. आतांय सकाळी थंय आसा. सगळ्या लोकांची काळजी घेत आसा. वेळच्या वेळ थंयच्यान ऑलरेडी आमची इवन दो बोट आमी ऑलरेडी थंयसर धाडल्या. एक हेजी बोट थंयसर एवेलेबल केल्या. दुसरें बार्देस तालुक्यांत रेवाडा आनी राण्याचे हितून जुवें राण्याचे जुव्यांतले 100% घरांतल्या लोकांक म्हणजे 20-25 घरांतल्या लोकांक सगळ्यांक शिफ्ट केलें राती. सिच्युएशन तितलें बॅड आसा स्पेशली इन बार्देस राण्याचे जुवें म्हणटा पळय न्ही त्या पेटाचेर तशें सामके मातशी परिस्थिती चड हे आसा. सगळ्या लोकांक थंयसर 20-25 घरांतल्या लोकांक सगळ्यांक शिफ्ट केल्या. दुसरे कडेन हाडल्या. आमचो आमदार बाब निलकंठ हळर्णकर ताजेर कंटिन्युअसली नजर दवरून आसा. थंयसरूय बी आमचो मामलेदार आमचे फायर ब्रिगेड्स हे सगळे लोक आसा. तांची काळजी घेत आसा. तिसरें उरलें पेडण्यान बैलापोर म्हणटा थंयसर एक जवळपास 8 ते 10 घरांनी उदक गेलां. थंयसरूच तांकां शिफ्ट एक वयल्या घरांनी तांकां शिफ्ट केल्या. थंयसरलो कन्सर्न मामलेदार बाब शेटकार PI हे सगळे जाण ताजेर लक्ष दवरून आसा. राती रस्त्याचे कनेक्ट जो आसता बैलापूर वचपाचो कनेक्ट हो तुटलेलो. बट थंयच्या लोकांच्या संपर्कान हांव राती 1:30-2 पर्यंत सगळ्यांच्या संपर्कान आशिल्लो. व्यवस्थीत इवन दो हे उदक जें आसा म्हणजे तिराळी धरणांतल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक सोडचें पडलें कारण 4 गेटी ओपन आसात त्या तिराळी धरणाच्यो. तिराळीचे म्हणजे त्या भागाचे आमदार आणि मंत्री बाब केसरकर हांचे कडेन म्हजें उलोवप जाल्लें कारण वॉटर लेवल आहा ती खूब मोठ्या प्रमाणात रायज जाल्ल्या कारणान हें उदक सोडल्या पटी कडेन कांय पर्याय नाशिल्लो. त्या खातीर तें उदक सोडलां. आमचो बाब नाटकर्णी WRD CE हो कंटिन्युअसली आमटाणे धरण आणि तिरारी धरण ह्या इंजिनियरांची टच आसा. ऑलरेडी आतां तो आमटाणे डॅमाचेर नाटकर्णी ऑलरेडी गेला कारण सिंधुदुर्गांनी पावस खूब मोठ्या प्रमाणात पडल्या कारणान ते लेवल तशें चड लेवल आसल्या कारणान ते सोडल्या पटी कडेन पर्याय ना. आयज सांजे पर्यंत तरी तशेंच लेवल जें आसा उदक कंटिन्युअसली तिराळी धरणांतल्यान सोडचेंच पडटलें. मे म्हणल्यार फाल्यां सकाळ पर्यंत कारण स्लो तसोच मेळटना. फाल्यां उपरांत कदाचित तितको स्लो गव्हर्मेंट सेट टू टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स. गव्हर्मेंटान सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या. आतां मेजर एखाद्याचें लॉस जाता ताका कांयच करचना पण थंयसरी जिवीत हानी जावची न्ही हाची खबरदारी आमी पूर्णता घेतल्या. शेवटी एग्रीकल्चर लॉस बाकीचे लॉस जाता ताका इट इज एन अपर्याय आसा. आमी कांय करूंक शकना. ज्या ज्या जाग्यार ऑलमोस्ट काळजी घेवपाक जाय शिफ्ट करपाक जाय ती ऑलरेडी लोकांचें सामान शिफ्ट करप बाकीचे सगळे इवन लोकांची जेवणाची काळजी घेवप ही सुद्दां जी आसा सरकारी लेवलाचेर सगळे रेस्क्यू टीम्स आमच्यो पूर्णता जे 24 वरां जाली प्रत्येक कडेन मॉनिटर करून सगळे कडेन आसा. पळय सारकें ना सगळे सामानाचे लॉसच ते आणि माझी ती गॅरेज माझी ती 2 व्हीलर गॅरेज वॉशिंग सेंटर ते सगळे म्हाका भरपूर लुकसाण जाल्लेलें आहा. म्हाजे भितरले पार्ट्सूय सगळे हवान गेलेले आहा. ऑयल गेलेली आहा आनी लोकांची गाडी आहा. एका गाडयेक आतां म्हाका कमीत ते 5-5 हजार खर्च येतलो. म्हाजे कडेन कमीत ते 500 गाडी आहा. ते गाडयांची इंजिनां घट जाल्यार बॅरिंगां घट जाल्लेली आहा. ते आतां करतलो जाल्यार म्हाका एका गाडये व्हरसून 5,000 रुपया खर्च आहा. आयज हो 5वो दीस हांगासर सगळे उदक गेल्लेले आसा आनी हे जे वाड्यावयले सगळे लोक आसात तांकां कामां धंद्याक वचोंक मेळना. जे आमी आनी राती एकलो सीक जाल्लो आमी ताका 9 सुमार व्हरून पोटीची सायडी व्हरून पावयलो. ताका डॉक्टरा कडेन व्हरून परतून हाडलो. ही पळय आयज परिस्थिती ह्या गांवाची कितें जाल्या ती सगळ्या उदीक सगळ्याक लाईट कितले दीस ना तुमच्या 2-3 दीस जाले आमच्या हांगासर गांवांत लायट ना. उदीक ना 4 दीस जाले उदक ना. म्हणजे जे गावाबरोबर जे रिलेशन आहा ते एंटायर तोडलेले आसा म्हणजे लाईट कनेक्शन उदक सगळ्यांची घरां बीन बुडल्यान परत आयज सकाळी परतून 2 घरां आमी परतून शिफ्ट केल्यान सकाळी फुडें व्हरून त्यांच्या घरांत सगळे गाडयांच्या लोकांचे बुडल्या सगळ्यांक सगळें लुकसाण जाल्लेलें आसा. टीव्ही गेले टीव्ही आलमारी फ्रीज
फ्रीज वॉशिंग मशीन सगळे काबार हां आता तुम्ही सगळे जण घरातल्यान भायर काढल्या तुमका की तुम्ही अजूनही भितरच आसा आणि तुमचं घरान सीख माणूस आसा हां बाबा सीख आसा म्हणून तुम्ही सगळे रावले बाकीची सगळी फॅमिली गेली भायर ती सगळी भितर आसा आणि तुम्ही आता बाहेर कशी सरतात तर मागीर हां होडयेचो वापर करता तुम्ही हांगा आमच्या 5 दीस जाले उदक भरले हां आणि हांगा कशी कितें आता उदक भरल्यामुळे तुमची स्थिती कितें जाल्लेली आसा आमची सगळी बंद जाल्ली आसा सगळी बंद येंदणाच बंद जाल्ली आहा धड गांवान पाणी येयना तो म्हणटा पाणी सुद्दां ब्लॉक जाल्लें आसा कितें तरी खंयची धरणाची हे सुटलें आसा आनी ते भितर मेळ येयल्लो आसा आनी त्या पळोवन 4 दीस ते आमकां पाणी येवपाचें प्रॉब्लम जाला पळय बाळलेले आयिल्ले आसा ते हे पाणयांचे आमी आतां रांदता जेवता खाता परिस्थिती कांयच ना इतकी हें जाल्ली आहा बिकट जाल्ली आहा त्या वखद हांव कितेंय ती सोल्युशन काडचें शोभन अर्धे घर बुडलेले आनी आमचे मातयेचे घर न्हू ते ताका लागून ते कोसळान जाल्यार ते मातशें रीत घेवपाची तुमी आनी कितें तुम्ही आता त्या घरातल्यान भायर काढलेले आसा आमकां तुमकां. भायर काडले काय आता कितले दीस जाल्लेले आसा आतां 2 दीस जाले काडा नाही मग तुम्ही आता दुसऱ्यांच्या घरा रावता आणि त्या घरान आता सगळे उदक भरला भायर सरपाकूच मेळना आनी जर गेले जाल्यार आमकां अशें कोणाक व्हडी म्हणजे आसत ते जाणट्या लोकांक आमकां भायरूच सरांक मेळना दुसरें म्हणजे पावसान सामकें खाणे पिण्याचे ताका हाल जाल्ले हे टोटल आता कितले दीस म्हणटा तुम्ही 5 दीस जाले 4-5 दीस जाले आणि तुमची लाईट मी संपूर्ण बंद ना सगळी लायट बंद आहा आणि उदकाची उदीक आता जाल्यार 5-6 दीस जाले ना तर आमचे शिरगळ गांवान शिरगळ आरोबो हो मेजर इफेक्ट जाल्लो आहा हे फ्लड येयल्या कारणान आनी लोकांक ट्रॅव्हल करपाक आनी खूब त्रास जाता ताका लागून तांकां पेडणेच्यान तुया सायडीन तशें ट्रॅव्हल करचें पडटा आनी मेजर म्हटल्यार शिरगळ आरोबो हो इफेक्ट जाल्लो आहा कित्याक व्हेहिकल ट्रान्सपोर्ट मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट ना गेले 4-5 दीस लायट ना करंट्स ना परत उदक ना उदकाची सोय जावंक ना सो रिक्वेस्ट करता कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक की हांगासर खरंच 4-5 दीस आमचे लोक त्रासान आहात प्रॉब्लम्स फेस करतात आमी पर्सनल कोणे आपले ऑडियो घातलेले आहात पर्सनली सोशल वर्क करतात सो रिक्वेस्ट सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की हेचेर मातसो लक्ष घालपाचो आनी आमच्या गांवच्या लोकांक मदत करपाची गेल्या 4 दिसांत हांगा भरपूर पावस पडल्या कारणान आमचो बांद जो आसा तो फुटलेलो आसा आनी बांद फुटल्या कारणान हे इतके उदीक वाडलेले आसा आमी ऑलरेडी काका साहेबाची आमच्या भाडकाराची NOC आमी ऑलरेडी गोवोरमेंटाक दिल्ली आसा आनी आमकां काका साहेबान NOC दिल्ली आहा हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन जाता तितके जाता तितके बेगीन ही फायल प्रोसेस करून एक बरो बांद बांदपाचो हांगासर जेणे करून ही आयज 150 घरां तेंचो लोकांचो संपर्क तुटलेलो आहा लोकांक उदीक ना पाणी ना अशी परिस्थिती आहा आयज जो आमचो लायटीचो हे आसा ट्रान्सफॉर्मर आहा तो तेची 2 मिटर हायट हाडपाची गरज आहा कित्याक खबर आहा तितून उदीक भरल्या कारणान तांकां लायटमॅनाची मिस्टेक काय ना तांकां ऑटोमॅटीक तांकां फ्यूज काडचो पडटा सो हे मेन कारण दोन गोश्टी मेजर आसात एक म्हणटा बांद आनी दुसरो म्हणटा तो आमचो लायटीचो लायट आनी जे आमच्या गरीब लोकांक जे त्रास जाल्लो आहा तांकां हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की तांकां काय तरी मदत करून तेंची काय तरी तांकां 5 दीस जाले आमी हांगा अशें उदकान आहा आणि कितें गव्हर्मेंट सेक्टरान तुमकां केन्ना हांगा येवन मदत बी तशें कितें केलें ते अजून काय ना आमकां तशी मदत कांयच करिना ते आमकां कितें हाडपाक खातलो जेवतलो सुद्दां जाल्यार कितें हाडटलो कांय वचोंक जाय म्हणजे तुम्ही नुस्तेका किंवा आणखी खंय वयतलो जाल्यार तुमकां वचूंक ना ना आनी चान्सूच ना कितेंच ना हाडूंक वचोंक आनी जर वचूचें पडलें जाल्यार तुमी होडयेन वता व्हडयेन वयता ती बी व्हडी आसली जाल्यार आनी अरेंज करता व्हडी बी नळाचें उदक पिवपाक नळाचें उदक आतां 4 दीस जाले नळ ना ते बी नळाचे प्रॉब्लेम जाला लायट बाय आहा ते सगळे गेले लायटीचे प्रॉब्लेम सगळेच प्रॉब्लेम लायट बी आमकां तशी काय गेला उदकाचो 3-4 दीस जाले म्हणजे अशेंच उदीक भरता आमच्या घरानूय उदीक गेल्लें आनी काल परत जाल्यार आतां परत आतां फाटल्यान सारकें भरलेलें आहा उदीक घरान भरलें घरानूय भरलें एक काडपाक त्रास आसा 2-3 दीस आहेत काडटात आमी आतां म्हटलें भायर
बरं तुमचे घर आता स्लॅपाचे असा म्हणून तुमका प्रॉब्लेम स्लॅपाचे म्हणून मातयेचे असलेले इतल्यान पडलेले असले फुगोन ते 4 दीस माती फुगोन म्हणजे पडटले असले न्हू. हय बरोबर. आणि अशेंच जर उदक जर रावले जाल्यार प्रॉब्लेम जातले न्हू. आमकां कितें हाडूंक मेळना ना. 2 दीस लायट ना. आतां 2 दीस नळाक सुद्दां उदीक ना. आमी उदीक खंयचें खावपाचें. लायटूय ना. भुरगे आहात घरान त्रास जाता. तुमकां कंसर्न आमदारान केन्ना हांगा येवन लक्ष घातला? न्हय कशें काय ना. आमकां कोणी हांगा झेडपी तुमचो आयिल्लो? झेडपी आयला तुकाराम बरोबर. हां तो येता हांगा. तो येता तो पळयता. मागीर तुमी आतां भायले जर हाडपाचे जाल्यार मागीर तुमी भायर कशे वता? आतां कितें आमचो तो आमचो व्हडी घेवन येता न्हू. तेंच्या कडेन आमी वयता आनी मागीर थंय कितें थंय कोणाक आपयता फ्रेंड सर्कलांक आपयता गाडयेन. काय ना आता आमकां एक इन्फॉर्मेशन खंयच्यान एक मेळना आता जर भरतले मातशें आणि पयलींच लोकांक एक गाडी तर दवरल्या जाता तसं करा. आणि मोबाईल नेटवर्कान संपर्क तुटता रे. प्रॉब्लेम आमकां कोण अशी सोय करा. आमच्या गांवामध्ये इतकं बरं आहे. सगळ्यांनी सर आमची इतली द्या. आमचं गाव इतलं बरं आहे. सगळ्यांनी हेल्प करू. भायलो कोण नका. फक्त आमकां कितें हांव कितें म्हणटा आमकां फक्त इतलें इन्फॉर्म करून जाय की उदक आमी बाबा सोडटा जावं कितें करता तें आमकां कळ्ळें न्हू. सो आमी म्हाका तेजेर कितें तरी स्टेप घेवं शकता की फुडें कितें करूंक जाय. राती कळल्या नंतर हांवें रोखडेच इन्फॉर्म केलें. तेच तेजें भानगड जालें कित्याक आमकां काय कळना उदक अकस्मात उदक भरता म्हणून आमी मागीर कितें करतले. जीव पयलीं सांबाळा मागीर फुडलें भानगड जालें. असले कामाक सगळे इतलेच तुमच्याकडे सगळ्यांकडे अग्रिकल्चरचे सर 1 लाखच मेळटा ते मातशें वाडून इवन जर मोबाईल शॉवराचे हेच्या भितर तुवें लक्ष दवर. सगळ्यांक पयलो एकवट करून खंय कितें जालां त्रास जाता सगळे धांवून लोकांचे जर काय प्रॉब्लेम लोक सगळे खरेंच बरें काम करतात. खूप बेस्ट काम केले. फायराचे नंबर 1 हांव तेका ते पावले एक वरा भितर सांगून दवरलेलें न्ही. आमी तांकां सांगलें येवपाक वाडना कशें तरी कितें ऑडी बी हाडूची पडटली तेन्नाच येवंक मेळटले. ते लोक फसले. बरें काम केलें आनी मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांनी वावरला. बरें काम आनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी खूप मदत केली. गांवच्या आमच्या कासारांच्या भुरग्यांनी लोकांचे गाडयो काडले आनी वयर घालून दवरले इतक्या पाण्यात. भुरग्यांनी मदत केली. 2-4 गास सारखे भुरगे वावरले. केन्ना हांगा हाडल्या? हां कितल्यांक हाडल्या? 3 हाडल्या. कशी हाडली तुमकां मागीर? होडयेन. आणि कितके घरातली लोकां आसात? 4 घरातली. ती म्हापसा गेल्या आता थोडी त्यांचे अख्खे घर बुडले. आता तुमच्या जेवणाची म्हणजे कितें व्यवस्था आता हांगा केल्या तेंच्यांनी पंचायतीसून केल्या. खंयसर पडटा आमचे कासरवंडे पडटा हांगा आनी आमी बैलपारा आमचो वाडो बैलपारो. कितली जाणां सगळीं लोकां आसात? सध्या आमी 16 जाणां आसा. 16 जाणां आसा. राती कितल्यांक तुमकां हाडले म्हटलें? रातच्या 3. सण जाला. ती भिंत वाड्याची जाली. हां बांय कोसळिल्ली. ठिबक मशीन थंयसर आहा पंप आहा आनी गवतात नाशाडी सगळं गोरांक खाण. आणि गोरवांय भितर आसलेली? गोरा भितर ती रातच्या आमी 11 भायर काडली. पाणी भरला तेव्हा भरपूरच भरला. जेव्हा कमर पाण्यात आम्ही पिऊन गोरा सगळ्यांनी भायर काढले. गावातल्या लोकांनी म्हाका भरपूर सहकार्य केला. तेंच्यांनी मदत केली आणि गोरा अंतडे बांधली. थंयसून परत काल काढली आणि ती दुसरे कडेन बांधली. सोमवार असा वयसून काढली आणि काल परत जास्त वाढला तेव्हा थंयसून आम्ही दुसरे कडेन शिफ्ट केली. आता 200 कडे गोरा पावसाक आहा सध्या. आता गेली 5 दीस जाले. 5 दीस जाले सोमवारच्यान सुरू. आणि त्यांना आता खाण बी एमर्जन्सी हाडून दिला. म्हाका सांगा तुमचो हुंयसर माणूस कोण ना. तुम्ही ना ते ना तलाठी ना मामलेदार ना कलेक्टर कोण ना पुलीस ना कोण ना. आम्ही करतो आमचे कामगार इले ना. सरपंच पासून येऊ ना कोण येऊ ना.
न्हू पण आम्ही इतको लोक जर मरतो तर तुमचो एको म्हणून आमकां आधार दिता आमी तुका ना ना कोण येवना कित्याक काल पंचायतीन एक्शन तर काय घेऊन ना पंचायतीने घेऊन लोकांचे नका पहिली पंचायतीन काय एक्शन घेऊन पहिली पंचायत पाणी भरला बाकीचे भायले लोक पहिली पंचायत आम्ही भायर थेला पहिली पंचायत आम्ही भायर सोडलो पंचायत पावूंक जाय आसली आता कित्याक पण आमकां तुम्ही ह्या काय घेवंक जाय न्हू ह्या वातावरणात पयलीं आमी सेफ म्हणजे तुम्ही पयलीं तुमचो जीव सांबाळपाक त्याच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकमेकाक सपोर्ट केल्लो ह्या टायमार आमी सगळ्यांक सपोर्ट करपाक आणि ताका हरकत ना. सोमार महिने उदक भरल्यान लोक खंय लोक कितें करतलो त्याच्या खातीर मरे उदका खातीर हांवें ऑलरेडी सांगला आजच्यान उदक चालू जाता पिवपाचें सोडा पिवपाचो खूब आहा घरांनी रिगला आणि पडला न्हू त्याचा का पळय तुजे आरोबा सगळा जाला सगळे पण तुम्ही पहिली तर मातशें तरी इन्फॉर्म करून हांवें कितें करप म्हाका सांग तुम्ही त्यांना ऑर्डर काय ते एक तरेचो फ्लड जायला सगळे उदक तिळारीचे आमचे मतदारसंघात घुसले आणि म्हाका दिसता इतले लॉस आनी केन्नाच जावना राती आमी एकच आव्हान केलें लोकांक की जाता तितले लोकांक वाचया म्हणून आनी त्या प्रमाणे म्हाज्या मतदारसंघात सगळे लोक एकवट जाले हें एक सगळ्यांची एक आपुलकी दुश्मन आनी हो कोण पळयनासतना एकट्याक कसो साल्वार करपाचो आनी कशें आमची घरदारां साल्वार करपाची तेच्या खातीर सगळे रातभर आनी आज व्हडल्यांतलें व्हडलें लुकसाण जाल्लें आहा आनी सीएमाकूय काल सांगला सीएमानूय सगळ्या ऑफिसरांक फोन केल्ले काल आनी तांकां हर एक जाग्यार तांकां धाडलेले आज इलेक्ट्रिशियन घेयात तुमी दुसरे फायर ब्रिगेड घेयात तुमी सगळे डिपार्टमेंट फूल ह्या कामान लागलेले आसात आतां लोकांक जाता तितले खंय रिस्क आहा आनी लोकांक खंय धोको आहा तांकां आमी पयलो शिफ्ट करपाचो आमी प्रयत्न करतात मतदारसंघय आमचो प्रयत्न करता आमी सगळे ऑफिसर आनी आमी धरून ते काम जाता तितलो प्रयत्न करतात पण हें लुकसाण येते व्हडलें आयल्या ती सहन करपाची ताकद लोकांनी दवरची पण जाता तितलें लुकसाण जें जालां तें दिवपाचें हांव गोवोरमेंटा कडेन जाता तितलो प्रयत्न करतलो आनी सगळ्यांक मेळटलो तेंचें लुकसाण हें करपा खातीर आनी तो म्हाजो प्रयत्न आसतलो हांव मागता सगळे आमचे मतदारसंघा कडेन असोच एकवट दवरात केन्नाच कितें जायत तें सांगपा जायना आनी एक म्हाका साथ द्या